पाद्री भावनो आणि अपूर्वाच्या सुखावल्या शिशिरी पहिले स्वाधीन म्हजो दिनवास जावन आसा देवा कित्याक देवान आमकां हें देणें केलें 100 वर्सांची कपलाची 100 वर्सांची सुमरवणी आमी करूं त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांक आमकां हें जावन आसा देवाचें देणें आमकां त्या खातीर देवाक आमी दिनवासी मानूया आनी देवाक दिनवासी आसा आमी आसा म्हूण आमच्या जिवितांतल्यान आमी ताका दाखोवया एक बरें जिवीत देवाच्या आनी पेऱ्याच्या मोगान बरें जिवीत जिवन आमी देवाक दिनवासी आसा देवाक आमी आदला तेच परी म्हजें दिनवास जावन आसा तुमकां सुखावतेच्या भाव भयणां कित्याक जाय तो ते बागी तुमी आयच्या दिसा चौगडास तुमी केलो जाय ते पावटी आमी एकठांय जाल्यार भासाभास करून कोण बरी आयच्या दिसाची सबरवणी करची हाचे वयर जाय तो तोपस घेवन भासाभास करून जाय तो भाव तुमी घेतलो त्या खातीर सगळ्यांक तुमकां ह्या वेळांतल्या भाव भयणां हांव तुमकां दिनवासता उमेदीन आनी मोगान जावं भुरगीं जावं जाणटी सगळ्यांनी आयचे समरवणेन आपापलो तेंको आनी आपलो भाव आपलो घाम आसा म्हूण फुडें आमकां संतोश भोगता आनी खातीर पयले दिसाचेर म्हजो दिनवास जावन आसा आमच्या वीस साहेबाक जेन्ना आमी सांगलें ताका सुखावते कपल्यांक 100 वर्सां जातात म्हूण आनी आमची खोशी जावन आसा तूं ह्या दिसान दिनवासणेच्या दिसान तूं आयलो ताणें रोखडेंच वयर म्हणलें हे खातीर आयच्या दिसान तुमी आमचे मदें आयल्या देखून दिनवासणेचें बलिदान करून तुमी आयल्या देखून तुमकां आमी काळजांत दिनवासता तेच परी म्हजो दिनवास जावन आसा आयच्या दिसाक आमचे पाद्री जायते पाद्री हांगा काम करून जावं गांवचे पुत्र आयल्यात आनी खातीर तांकां सगळ्यांक पळोवन आनी तुमकांय तांकां पळोवन आनंद आनी खुशालकाय भोगले आसतली भोग करून तेच भाशेन हांव म्हजो दिनवास दिता म्हज्या गांव भावाक नासमेंत मास्तारेन सगळ्यांचो तो सगळ्यांचो आपुलबायेचो अशें म्हाका कळून आयला आनी तो आपुलबायेचो म्हूण हांवूय खुशाल जाता कित्याक ताणें हांगा जाय तो बरो भाव केला यादी कसो जाय तो भाव करून तो एक भाशेन आतां जोडला इतलेंच न्हय तो जाय ती पुस्तकां बरयता आनी म्हाका दिसना ताणें पुस्तकां बरयलीं म्हणून पूण आतां पवित्र आत्मो तशें देंवलो आसतलो आनी ह्याच पवित्र आत्म्याच्या जानवायेर जाय ती पुस्तकां ताणें बरयल्यात त्या खातीर हांव ताका दिनवासता आनी ताचे खातीर हांवूय खुशाल जाता कित्याक आमी दोगूय जावन आसा सावोणचे आनी दोगांयनी एकाच वर्सा आमी मीस म्हणला पाद्री आमी जाल्या तर असोच तो उर्जो आतां सोपड येता मातसो तो कुडीन ल्हान जाला सान फ्रांसिस्को म्हाका दिसता ल्हान ल्हान जावन तो पारो कसो जावन एक दीस सरकार येतलो तर सगळ्यांक तुमकां आयच्या दिसान बरे भाशेन वांटो घेतलो म्हण आनी आयचो दीस बरे सोमरवणेन तुमी करतल्यात फुडलो दिसूय तुमी बरे सोमरवणेन करतल्यात म्हण आमकां भरवंसो आसा दीस साहेब दोन उतरां सांगचे आदीं मागीर आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी सदांचे भाशेन कुर्सांव काडटले
आणि म्हाका दिसता दिसताय ते स्टॉलान जी केक तयार केल्या स्टॉलान मांडवान काजळाच्या मांडवान या कपलाच्या मांडवान दिसताय सगळ्यांक तुमकां घेवन ही आयच्या सोमरेची केक तो काडून बाबा भयणीनो गोरमेचे दीस म्हणटच जायत्या जाणांची दोन उतरां आयकून तुमकां हुस्कोतात. हांव चड सांगूंक सोदिना, बातमीदाराक घाल्लेली भावना मोशीन करून तुमकां सगळ्यांक देवाच्या आशिर्वादान कुर्बेन भरलेली पवित्र क्रिस्ताची बरो पावून येता. आनी तेच भाशेन देवान व्हडलो काळ आमकां फावो केला. ह्या कपेलाचो 100 वर्सांचो समारोप करून ह्या समारोपाक तुमी उर्बेक पाविल्ल्यात. ह्या कपेलाक सोदीत नवो आकार तुमी दिला. सोदीं सांगती पाविल्ल्यात म्हूण म्हाका दुबावच ना. तुमकां सगळ्यांक बातमीदाराक बातकुराक हांगा आसलेल्या सगळ्या आमच्या बातरी बाबांक आनी तुमकां ह्या समयार कपेलाच्या 100 वर्सांचे समारोपणेच्या समयार जोडणी दिताना हो समारोप सगळ्यांक आमकां देखून तुमकां ह्या कपेला सरमोगी रावतल्या अत्मीक फायद्याचो जावचो. ह्या समारोपा उद्देशी आमचो आनी आमच्या फामिलीचो बाबाळ उदीक घट जावचो. हो बाबाळ आमी उदीक उर्बेन आवय बापायनी आमच्या भुरग्यांच्या तरणाट्यांच्या काळजांनी ह्या बाबाळाचो मोग घालचो. तांकां आमच्या घराण्यांनी बाबाळा प्रमाणे वाडोवची आनी हो समारोपा उद्देशी तुमच्या वाड्यान आनी आमचे चिंचोणचे भेटोचेर उदीक एकचाराचे एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेल्या जिविताचेर आनी इश्टापतीचे बांदपास उदीक घट जावचे आनी आमचो बाबाळ कुर्सार मरून पुनर्जिवन जाल्ल्याचे सुचेर उदीक थीर आनी मजबूत जावचो. हेच खुशालकायेचे उल्हास अशा काळजा मनान घेवन आनी एक फावटी तुमकां देवाच्या आशिर्वादान भरलेली बरो पावून दिवन हांव तुमकां निमाणो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवन तुमच्यो तोखण्यो बागोया. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं तुमकां सडकोन दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोषान भरून शेसून सोडलेली सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमोल जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. बापाडका वरवीं शेसू बरोबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जिवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें आनी पवित्र जावन शेसू बरोबर स्वर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं आनी सर्वोद्वेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सगळें सदांकाळ आसूं. ह्या मिसान आमचो बापाक आमी समोरला. आमच्या जिवितान ह्या बापाकाचो स्वार पावप वचून येया. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. मानशी बसा आमचे कडेन थोडे अनाउन्समेंट करपाचे आसा. म्हाकाय दिल्ले वीस जाल्या उपरांत तुमच्या हातार रेजिस्टर पडटलो आनी ह्या रेजिस्टर पेटयल्यान तेंच्या यूथ क्लाबान तेच परी हे सोमारेचो आयच्या दिसा चौगडास कसो मेमेंटो टीचिंग तयार केल्ले आसा आनी टीचिंग पेटयल्यान तुसाच्या मारयेच्या बांगड्यांनी
Pusang sebagai kaya datlan terbuat di aja mandiri. Video kamera Aisyah di sama parung kebetulan Jenny Cardos dekat di sebelah tentang yung berikutnya. Sebelumnya ya, pusang yung mandor yung bahasa. Berarti lagi, aniara kami tidak mana lagi mata masuk pusang ada yang lokal ada dia.